तुमचेर FIR जातलो आणि तुम्ही अरेस्ट जातले. त्या निशाणान माझो सांकवाळचो गांव येता. तुमचे असे दलाल हे तांकां पुस्तकेचा मेळे म्हणून हे असे जाले. आयज तुम्ही सांकवाळकारांचेर आणि सगळे गोंयचेर अन्याय करपाक फुडें सरल्यात. म्हाका सांगपाक अभिमान, हांव डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट BJPचो. तुमची पार्टी सांगता म्हणून हे बुतांनी म्हाका नाका. व्हडलो फार्म हाऊस घेतला ह्या बिल्डरां कडल्यान. 30,000 पगार तुका आनी तूं कशें येदे व्हडले प्लॉट घेता. गिरीश पिल्ले बडका एजंट, गिरीश पिल्ले सोरो, तू सरपंच आशिल्लो, हाऊस नंबर तुवें दिलो, उदकाचें कनेक्शन तुवें दिलें, तुवें लायटीचें कनेक्शन दिलें. ऑनलायन गॅमलिंग रॅकेट चलयता तितूंतलो हो सुनील गांवस म्हणटा तो हेड. गोंयान खंयचे पंचायतीन 13 मेंबर आसा रॉकीन सांग. 3,000 पंचायतीची ओपन स्पेस विकले मरे 5 जाणांक. MPDN 15 वर्सां हो सांकवाळ रिप्रेझेंट करता. हो त्या बिल्डराचो एजंट जालो. गांवान जर वाट लायल्या नारायणान लाय, हो नारायण गार्बेज. आमची रानं, आमची शेतं, आमची भाटा, एक दो एक दो एक दो एक दो. भुतानीच्या अगेन्स्ट म्हणजे या पंचायतीन रिवोक करपाक जाय म्हणून हांव उपासन करतले. 10 सकाळी बशिल्ले ते रातचे 10 हांवें उपासन केला उदकाचेर. फादर बॉलनेक्स जेन्ना 10 वरांचेर आयलो ताणें प्रेस घेतली, आमी उलयली, स्ट्रेट हांव घरा गेलें. पूण वायट दिसता रे बाबा, कितें चल्लां गोंयांत रे. अरे आयज तुमी केट्टा आनी कितें व्हिडिओ व्हायरल करता. अरे तुमी टॉयलेटीत कोण वता रे. टॉयलेटीत आमी वता कितें करपा, तुमकां करपा आसा हाकपाक आनी मुतपाक. तितू कांय ही गाडी कांय न्ही, हाकपा आनी मुतपा वयताय न्ही. तर हे दुकरा व्हिडिओ घेवन तिंग कितें करपा रावल्ले. प्रेमानंदाक गू हापाकू. एम आय रायट. हे दुकरे कितें रावल्ले तेगे मूत आनी गू हापाकू. दुसरे तो नारायण थर्ड क्लास म्हणपाचे लायकी ना. थर्ड क्लास तू क्लास. अरे तू सांगता तेका चपलाचो हार घाला म्हणून. अरे बाबा तू या प्रतिमा बायलांक घेवन चपलां घेवन रेडी आसा तुका चकलाचो मार घालपाक. ह्याचा मुळे तुम्ही अरे भायजू ना हे म्हजी कॉन्स्टिट्युन्सी रे. अन हांवें दिसाकून 100 दीस कितें पेट्रोल लागता, उदक लागना. भुरगीं आसा म्हजी धाकली मायनर घरा कडेन. हांव कित्याक येताले रे हांगा. काल उपासन कित्याक केला. हांवें पोटाची उपाशी रावला काल. तुम्ही कितें म्हणले व्हिडिओ. अरे आयज व्हिडिओ कोण काडपाक. हे तुम्ही पळया ती कॉन्स्पिरसी कोणे केल्या. यांचे मास्टर्स आसा पळय तांणी केल्ली आसा. कित्याक एक कुत्र्यांक न्ही चिल्लर पडलेले आसा, ब्रीफ पडलेले आसा. अरे हांवें आयकल्या ते भाशेन खंय हे पंचायतीक टॉयलेट ना आनी ती खंय टॉयलेट बिलोंग्स टू द सोसायटी आनी बेजमेंटार एक लेडीज आनी जेंट्स म्हण आसा. अरे लेडीज टॉयलेट काल लॉक आसा. बाबी उज्वला तूं म्हज्या बरोबर आयिल्ली. तुका हांवें विचारलें आगो लेडीज कित्याक बंद आसा. पयर ओपन आशिल्ली. आपूण नको म्हणपाली आनी सोसायटीची कित्याक बंद केला. हांवें आमी बायल्यो खंय वतल्यो. उदक पिता. फक्त 3 लिटर उदकाचें आशिल्लें काल. उदक पिल्यार मुतूंक जातलेंच न्ही. म्हाका वॉशरूम वचपाक जाय म्हणून हांव नोरा बायक घेवन गेलें. एक सरपंच ते वेलसांवचे. नोरा तूं आयला ना. लिना तूं आयला ना. सुगोरीन खंय आसा तूं. निधी सांगा मुगो आसा न्ही. आमी सगळ्यो बायल्यो गेल्ल्यो मुतपाक लायनीन. पूण हांव जाल्यार चड फाटी गेलां. आतां म्हाका भिरांत पडलां. अरे आमची आउटरेजाक मॉडेस्टी केली मरे. तुम्ही दादल्याचे करपाक वता सोडा. पूण आमच्या घरात आयज म्हजो चलो जो MBBS दोतोर जाता म्हाका सांगता मम्मा वॉट इज दीस. म्हाजो घरकार साव्यो कुतीनो म्हाका सांगता वॉट इज दीस. आय रियली डोंट नो वॉट इज दीस. अरे कोणी इट इज अ बिगेस्ट क्रायम टू गो इन द बाथरूम वॉशरूम अँड पुट व्हिडिओ. यांची ती नालायक ती कोण आसा ती स्मृती इराणी. ती केन्ना एक चेंजिंग रूमाक चेंज करताले म्हणून एक बटन दिसती पडलो व्हिडिओ म्हणून व्हडलो बोर्ड घातलो. आनी सावंतान कितें केलें रोख कडेन FIR घातली. आयज प्रतिमा आनी सांकवाळ बायलांची आबरू घातली मरे. वी हॅव गॉट एन यूज देर. गॉड नोज हू हॅज सीन वॉट नाव एंड गॉड नोज वेर इज द व्हिडिओ. एंड तांचे BJP कार्यकर्ता बरोबर तो खंय पावलो आसतलो. हांव मागता CM कडेन तूं होम मिनिस्टर आसा जाल्यार कागना घातल्या रे तुवें वोट. आनी 30 जाणांचेर जे आयज प्रेस घेतल्या तांचेर हांव इमिजिएटली म्हणटा सेक्शन 354 ऑफ IPC लायचो फॉर आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमन. एंड सेकंड सेक्शन 74 लायचो ऑफ BNS 4. आणि म्हाका तुमच्या आमदाराच्या अगेन्स्ट कांयच ना. अंतोन बाबाक विचारात. हांव पर्सनल म्हाका कांय ना. पूण म्हाका वायट काय दिसलें. पळय तूं 3 दीस पयलो आयलो ताका मेळ्ळो. तुवें सांगलें अरे बाबा अंतोन आय नो यू आर सॉफ्ट हार्टेड. यू आर लायक सॉफ्ट मायल्ड हार्टेड. तसलें चलना. धाडाय टेबल धाडाय आनी सांग हांव रिजायन करता म्हूण सांग. हांव तुमकां दिना म्हूण सांग. आय विल नॉट सपोर्ट यू म्हूण सांग. भुतानी रिवोक करा म्हूण सांग. आनी आमदाराक सांगता खंय आसतलो बाबा यो तूं येयला आसतलो तो आयज. अंतोन बाब हांव तुका सांगता
तू सीएमाक सांग लेटर कर टू द TCP and PDA आणि सांग आय वॉन्ट एन इन्क्वायरी अँड आय वॉन्ट एन इन्स्पेक्शन. तुझे एक लेटराचेर जोशुआ जो PDAचो चेअरमॅन असा ही विल सेंड रिवोक करात. भाभी तू कांयच हें करनाका. आयज भाभी खूब रडली, म्हजी काळीज रडले. आयज म्हाका फोन मारून खूब रडली. अरे तो कितें करना रे, तुमकां कित्याक पडला ताजे पळय रे. विश्वजीत राणे TCP मिनिस्टर, तुजो बापाय प्रताप सिंग राणे केन्ना गोंयाक लागून असो मेला? न्हिदला हा प्रमोद सावंत तुजो बापूय खंय आसा? तुजो बापूय एक दीस उपासनाक रावलो जाल्यार तूं ओगी रावपाचो? तो गरीब मिडल क्लास म्हणून बाबा प्रेमानंद नायक म्हणून तुम्ही ताची टिंगला उडयता. तांकां सांगता हे ते पिल्ले चिल्ले फिल्ले. तुमकां सांगता तुम्ही कितें नाटकां केल्या ती आमकां खबर आसा. तुम्ही ते दी सांगिल्ले डेरेक आनी पिल्ल्यान कितें सांगिल्ले लोक आसा ते आमी आसा म्हणून ग्रामसभा मिटिंगाक. आणि मागीर टायम येता की कोरोना ना कांय ना आतां थंड पडलेलें आसा. जायते जाण उलोवपाचें आसा पूण हांव एक सांगता ही फायट आमची आसा. आफ्टर दीस आय एम टेकिंग 50 लेडीज or 100 ladies to the Sankwal police station and I am filing an FIR on these 3 people who have spoken today. Who is Derek Wall and Derek ला सांगता Derek Wallace तुझा बापूय आसा खंय न्ही जितो आसा न्ही पळय तो पोटलो घेतला पळय तो पोटलो मरे तुका भांगार घेवपाक मेळटलें बायलेक डायमंड्स घेवपाक मेळटले BMW घेवपाक मेळटली फ्लॅट्स घेवपाक मेळटले बंगलो. पूण मरे इम्पॉर्टंट कितें जाणा मरे इम्पॉर्टंट म्हणटा हेल्थ रायट. हेल्थ इज नॉट देयर नो यूज ऑफ वेल्थ. पूण डायरेक्ट बाप गेट वेल सून म्हणटा गांव दवरपाचो म्हाजो जन्मसिद्ध अधिकार आसा. जसो प्रेमानंद बाप म्हणटा आपलो गांव सांठोवन दवरपाक हो म्हाजो जन्मसिद्ध अधिकार आनी तो आपूण मेळयतलोच. हेजे टिळकाचें वाक्य आसा तें तेणें ल्हान आसतना शिकला आनी आजुनूय तो स्मरून आसा. भावानो म्हाका एकूच सांगपाक जाय सगळे एकठांय एकवट जी आसा आमची ती एकठांयात आमी सांकवाळकार कशे हातात कोयती शेत कापूंक वयती अशे आमी सांकवाळकार गांवकार बारे अशे आमी सांकवाळकार गांवकार बा. हातात कोयती शेत कापूंक वयती अशे आमी सांकवाळकार गांवकार बारे अशे आमी सांकवाळकार गांवकार बा. हातात कोयती जाय जाल्यार कोणायकू कापूंक वयती अशे आमी सांकवाळकार गांवकार बारे अशे आमी सांकवाळकार गांवकार बा. आयज पळय कितें आमी आयकलां आनी कितें जें सकाळी जालां. माननीय पंतप्रधान श्री मोदीजी हेणें सांगलां AI टूल इज अ व्हेरी डेंजरस टूल. AI टूल आसा हितूर कितें आसा AI टुलान म्हाजो वॉयस म्हाजी बॉडी लँग्वेज म्हाजें कितें मॉर्फ करपाक जाता. आनी तो जर तुमी पळयलो आसत जाल्यार तो मॉफ्ड व्हिडियो आसा. अँड सेकंडली क्रायम केला ह्या पंचायतीन कितें घातला व्हिडिओ इन द लेडीज टॉयलेट. देर इज अ कॅमेरा इन द लेडीज टॉयलेट. तो आय रिक्वेस्ट ऑल द सांकवाळेचे जे जितके गांवकार आसा तितके ते टॉयलेटीन पी करपाक वयता. अँड हेंची कारस्थाना पळया ह्या लुंगेची कारस्थाना आनी डेरीक लुंगेची कारस्थाना. ह्यो लुंग्यो ज्यो आसा ह्या आमच्यो आमी जे हें करता थंयसर हे कितें घालता कॅमेरा घालता. इट इज व्हेरी हर्टींग. फाटल्या दिसांनी हांव पयस आसता म्हाका पुण्या काडून मारला बट दीस कांट स्टॉप माय वॉयस. 2 दीस असले तेतूनय हांव हांगासर आयला आनी परत 3 दिसांनी दिवाळी आसा परत आय एम गोइंग टू कम. हांगासरले जे ग्रीडी पॉलिटिशियन्स आसा तेंच्यांनी हांगासर सगळें चेंज करून उडयला आनी आतां जें कितें स्लोप उरला ते वायनाडची हें जावपा खातीर ते हें करता. आनी हितूर भितूर डायल्यूट करपाक इश्यूज डायल्यूट करपाक एक नसावां घालता. फाटल्या दिसांनी एक नसाव घातले हिंदू क्रिस्तांवाचे कोंकणी क्रिस्तांवाचे. भावानो हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदता आमची चवथीची परब येता आनी आमच्या चवथीचे परबेक तांकां आजुनूय रोस वडे नेवऱ्यो आनी आमी कितें जे खतखतें कितें आसा तें आजुनूय आमी प्रत्येक गोंयच्या गांवांनी पळया तुमी चवथीचें हें जालें काय आमी थंयसर वांटपाक तांकां वयता आनी ते त्या प्रसादा खातीर रावता. ही जी आमची भावकी आसा 300-500 वर्सां जालीं आयजूय चालू आसा आमची भावकी. ती खंयचोच कोणूय येयलो हे जे नकली पोर्तुगीज आतां आसा पळय हे लुंगी आनी तो पुडयांचो दोतोर हे आमची भावकी तोडूं शकना. हे आमचे गट आसा. इट इज इन आवर ब्लड. इट इज देयर. वी नो आमचो देव कोण आसा आमचो कुळकार कोण आसा आमचो कुळदेव मूळ देव सगळें आमकां खबर आसा. तरी आमकां कोणूच पयस करूं शकचो ना बिकॉज इन ते म्हणटा न्हू आमी एका कास्ताचे आमी गोंयकार कास्ताचे ते आमचे DNA खंय हें करपाक सोदता बट दे कॅनॉट डू इट. सो म्हाजें एकूच म्हणणें आसा
जे पळय तुम्ही जो लढो हो लढो जो आसा हो तांकां काल तुम्ही कॉल दिला सगळ्यांक अख्ख्या गोंयकारांक तुम्ही कॉल दिला आनी ताका लागून सगळे गोंयकार हांगा येयला. माझी विनंती आसा सांकवाळकारांक अख्ख्या सांकवाळच्या गांवांक जावं तो कोंकणो जावं तो क्रिस्तांव सगळ्यांक तुमचो गांव वाटावपाक आयज तुम्ही येयात. तुमचो गांव वाटावपाक आयज तुम्ही येयात. कित्याक हांगा ह्या गांवांत जेन्ना आतां जर तुम्ही पळयलें पॉप्युलेशन गावडा कम्युनिटी अँड द ओबीसी कम्युनिटी इज देर. इतके अत्याचार इतके हे जावन सगळे पळोवन गेले पण आमचे पूर्वज जे आसा आमच्या प्रेमानंद बाबाचे हे हांगासर अजुनूय स्थायीक जाले. जे प्रेस कॉन्फरन्स केला ते हांव कंडेम करता. कित्याक जे प्रेस कॉन्फरन्सात तेमी सांगला तेमी व्हिडिओ कितें व्हायरल केला की टॉयलेटांत कॅमेरा घातला आनी ते रिकॉर्डिंग जालां आनी हो टॉयलेट जायते बायलांनी यूज केला. सो हांव मागता आमचे होम मिनिस्टर आमचो चीफ मिनिस्टर आसा तेजेर हे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें तेजेर इमिजिएट ताका अरेस्ट करचें कित्याक टॉयलेटांनी कॅमेरा घातला आनी हे ते व्हायरल केला म्हणून. हे तुमी इडियटांक दिसलो आसतलें प्रेमानंद नायकाक एक्सपोज केला म्हणून पूण खूब तांणी ताकाच एक्सपोज केला. सो तेंचेर एक्शन जावपाक जाय. आज ते म्हणटा की प्रेमानंद क्वेश्चन कितें आहा प्रेमानंदाचें न्हू प्रेमानंद कितले पाव खायला कितें पिला तें न्हू पूण क्वेश्चन आहा हो भुटानी प्रोजेक्ट पास करपाक तेमी कितले पाव घेतल्या ते कितले तांतयां घेतल्या ती तेमी कितली बॅगां घेतल्या क्वेश्चन हे आसा. स्ट्रिंग ऑपरेशन कॅमेरा तेजेर आसपाक जाय आसलो कोणी कितली फ्लॅटां घेतल्या कितले बंगले घेतल्या ते हो गांव हिंकपाक. आयज ते एलिगेशन घालतात की हिंगा एक्टिविस्ट येतात भायले MLA येतात आनी लिडर येतात आनी ते म्हणटात तेमी तेंचो गांव सांबाळपाक जाय. सारकें जाण एकल्यान आपलो गांव सांबाळपाक जाय. हांवें म्हजो गांव सांबाळलो तुवें तुजो गांव आख्खो आमगे गोंय सांबाळपाक जाता. पूण क्वेश्चन हिंग कितें आहा जे मनीस वेंचून काडले लोकांनी पंचायत आपलो गांव सांबाळपाक जरी तो पंचायताचे मेंबराचो विकून तेच विकल्या जाल्यार तेन्ना लोकांक दुसऱ्यांचो सपोर्ट जाय पडटा. जेन्ना हो गांवचो लोक हो प्रोजेक्ट ऑपोज करपाक लागलो तेन्ना आमकांय दिसलें जाय MLA हांवें न्ही हे लोकांक आमी सपोर्ट करपाक जाय म्हणून. सो आमी ताका सपोर्ट केलो हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाक. सो आमचो सपोर्ट हो प्रोजेक्ट आतां स्क्रॅप करपाक. जरी तर ताणें आनीकय एक म्हणलो जरी तर तो बरो मनीस आसलो जाल्यार आमी सपोर्ट करपाक. आनी तूं कसलो मनीस तूं बरो जाल्यार तूं यो न्हू तूं यो आनी हिंगा बोस आमी सपोर्ट करतात. कोणूय जावं तो जो गांव सांबाळटा ताका आमी सपोर्ट करतात. म्हाका दिसता आख्खो गोंयचो लोकूय सपोर्ट करतलो. सो तुमी व्हडले वरादान हे प्रेस कॉन्फरन्स केला हे तुमकांच बॅकफायर जाला. हे तुमचेरूच केस जावपाक जाय. आनी जरी तर तुमी खरें गोंयचो मोग करता जाल्यार तुमकां खरोच हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाक जाय. तुमी मुखार येयात तुमचे ते जे फ्रेंड आसा तांची बॅगां गेल तांकां एक्सपोज करात आनी तेंचेर प्रेशर घालात की हे रेजोल्युशन घेतला ते रिवोक करचे आनी हे सांकवाडेचो गांव सांबाळचो म्हणून. असेंब्लीक देखून हांवें हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून हांवें सांगलेलो घेतलेलो आसा. तसोच आतांय लोकांक जेन्ना आयज पब्लीक मिटींग मागली तेन्नाय हांव आतां हाजीर जाल्लो आसा कित्याक आमकां तो लोकांक नाका तेन्ना आमकांय नाका. आनी हो प्रोजेक्ट आयलो जाल्यार हांगा सांकवाडे जो इतलो मेस जाल्ले आसा इतलो जे प्रोजेक्ट येयल्ले आसा हेच्यान पयलीं कितलेशे प्रोजेक्ट येयले हे कोणी हाडले. म्हाका दिसता हे आमचे जे कोण एक सरपंच पंच जे आहा तेंच्यांनी हें सगळें हाडून हांगासर बोललेलें आसा. आयज पासून होच प्रॉब्लम सांकवाडेची विलेज वो सांकवाडेची पंचायत म्हणल्यार म्हाका दिसता आख्खें वयर सारकें मेस केल्लें आसा. म्हाका जाय आमचे इतले हे प्रोजेक्ट इतले येवपाक नाका. आयज आमी दोगांय जावं हे आमचे मेर्सियाना वाज हे आमचे कोर्तालीचे ZP आमी दोगांय आनी हांव एज कोर्ताली MLA म्हणून आमी दोगांय हांगासर सपोर्ट करपाक येयल्ले आसा. तातूंत ताणें म्हणलें की गांव सांबाळा म्हणून आमच्या लोलयांक आमी प्रोजेक्टूच येवपाक दिले ना. हांव तांकां चॅलेंज करता की आमी गांव सांबाळटा आनी दुसरे कडेन येता. प्रॉब्लेम कसो आहा की आमकां प्रत्येक खेपेक रस्त्यार येवचें पडटा. गोवा बचाव अभियान जालें तेन्ना रस्त्यार आयलो तो रिजनल प्लॅन स्क्रॅप केलो. गोंयकारांनी चिंतपाची वेळ आला की प्रत्येक खेपेक इश्यू घेतले आनी आमी रस्त्यार येतले काय कितें काय आमी परमनंट ताचें सोल्युशन दवरतले. मर्जरा वेळार मर्जर नाका म्हणलें पूण आज जर पळयत तर मर्जर न्ही गोंयकार सोदचो पडटा. हांव आतां थंयच्यान देंवतालो थंय कितलो लोक आहा म्हणटा हांवें आमच्या दुर्गाक म्हणलें रे थंय लोक कितलो आहा खंयचो तर खंयचो एकटोय गोंयकार नाशिल्लो सगळे भायले. सो गोंयकार आमकां सोदचो पडटा. आनी मर्जर म्हणटा कितें उरला
मर्जर म्हणटा हाज्या वयर कांय ना. सो गोंयकारांक आतां विचार करपाचो वेळ आयला की कितले भायले लोकांक आमी एकोमोडेशन हांगा दितले. 600 फ्लॅट जर एक गांवाक जर येता तर कितलो लोक जालो म्हणजे 1-2 वार्ड जाले. म्हणजे फाल्यां आज पिल्ले आहा पर आनी कोणी रंगराजन म्हण येतलो आनी कोण येतलो गोंयकार म्हणटा तो पंच रावपाकच शकना अशी परिस्थिती. त्या देखून सबंद गोंयाक एक चळवळ करपाची गरज आहा की गोंयाक आमकां कितले फ्लॅटाची गरज आहा. सरकारान सर्वे करपाचो गोंयकारांक कितले लोकांनी 1 कोटी 2 कोटी 5 कोटीचे फ्लॅट गोंयकारांक परवडटा काय कितें म्हणटे. गोंयकारांक लो कॉस्टिंग हावसिंग हें जाय आनी तें करनासतना हे भायले कोण भुतांनी कोण लोडा बिडा येतात आनी हे हांगच्या पंचायती हांची सगळ्यांची पोटां भरतात आनी गांवचो गांव विकपाक हाडटात. सो आमी परमनंट अलर्ट रावचें पडटलें. जसो आतां आमचो प्रेमान बाब हाका उपोशणाक बसला. उपोशण बसूनय कित्याक सरकार हें संवेदनशील ना. सरकाराक कळपा जाय की बाबा एक मनीस जो सिनियर सिटीजन इतले दीस उपोशणाक बसला खरें म्हळ्यार सीएमान हांगा येवपाची गरज आशिल्ली, मिनिस्टरान हांगा येवपाची गरज आशिल्ली. कोण हांगा येनात म्हणजे तांकां हय तें सांगता सो तांणी हांगा येवन बाबा ताका सांगपाचें की सोड आनी आपूण तो प्रोजेक्ट बंद करता. जर तो प्रोजेक्ट बंद करपाक जर ते सोदनात तर सबंद गोंयभर हांव आतां इतले पयसल्ल्यान आयला मुद्दम आयलो कित्याक सांगपाक की सगळे गोंयकारांक एक हें करचें पडटलें की हाजे फुडें की अशे प्रोजेक्ट खंयी आयल्यार बंद करपाचे. हे गोंयकारांक परवडना प्रोजेक्ट. इतले मोठे प्रोजेक्ट 600 फ्लॅटाचे प्रोजेक्ट खंयच्याय गोंयच्या खंयच्याय गांवाक हे परवडनात आनी त्या देखून ते बंद करपाची परिस्थिती आयला आनी ते करपाक सगळ्यांनी वावरचें पडटलें. आमकां दिशाभूल करपाची गरज ना. वी डोंट वॉन्ट टू गो इनटू द निटिग्रिटीज ऑफ द व्हिडिओ. तो व्हिडिओ केन्नाचो तें आतां चितून हांवें आयकलां तो सांगत आयकलो तो खंय अल्कोहोल पिता. How does he know the chemistry of that liquid? So we don't know. So let us not go deep into that. The purpose and the issue, project is illegal or not? Is this project illegal or not? Illegal. So that's exactly what we want. Simple sentence. Zaite bodi I mulla. Single sentence is one word and no. No means no. तेजेर आनी एक्सप्लेनेशन नाका. आनी एक फावटी सांगता आमी डू ऑर डाय वेदर इट इज प्रेमानंद बाब और एंटनी डी सिल्वा और इफ्तियाज साहेब, शंकर पोलजी, रामाकांत कोणकर, all of us, we will continue this fight because this is going to be the beginning and the end. जरी तरी message आमच्यानी दिवपाक जायना that all over Goa people cannot stop this one Bhutani. We will never be able to protect Goa anymore. As a opposition पंच of village पंचायत सांकवाल आयज जो तेणी नांव बरबाद करपाचें जो इन्सिडंट घातला हांव ताका टोटल कंडेम करता. कंडेम 2 रिजनां लागून करता. हो हे जे आयज 3 जाण दिसला तेणी मिडियाक यूज करून मिडियाचें नांव पिड्यार केलां आनी आमकां फोर्स केला डिफॉमेशन केस घालपाक हे 3 जाणांचेर. तशेंच आमी म्हणटा इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय. ज्या मनशान तो व्हिडिओ काडला कित्याक कोणाचेर काडला तो इम्पॉर्टंट न्हू पूण ती टॉयलेटी आमचो स्टाफ वयता, पंचायतीचो स्टाफ वयता. आतां हे प्रेमानंदाचो आयज 7वो दीस आनी तसोच समज बायल्यो ज्यो बायलो येयला दादले येयला सगलो तो यूज करता जाल्यार आयज ही टॉयलेट पब्लीक टॉयलेट म्हणटा आमी बिल्डरान आमकां दिला पंचायतीक जावं लोकांक जाल्यार ही सेफ ना. आनी हेणी खंय व्हिडिओचेर आतां परत एक रिप्लाय दिला 21 ऑगस्ट म्हणटा ते. सो म्हाका दिसता हो व्हिडिओ ते करता शुटींग बायलांचे फ्रॉम लास्ट ऑगस्ट ऑनवर्ड्स आनी आतां प्रेमानंद हे प्रतिमा बी सगळे तेजे प्रेमानंद बायलां बी सगळीं आमी लास्ट 8-7 दीस जाले यूज करीत आसा. सो आमी तुमकां रिक्वेस्ट करता हेजेर मिडिया इन्वेस्टिगेशन सगळे व्हडलें इन्वेस्टिगेशन जावपाचें. हेंकां कल्प्रिटाक बूक करपाचें. मुद्दो आसा तो भुतानीचो. आतां आमी पळयलेलें आसा की ग्रेडियंट 75% प्लस आसा, लेस दॅन 4 मीटर रोड आसा, प्रायवेट फॉरेस्ट आसा आनी खंय ना खंय ऑथॉरिटीज पळय आतां एक्शन घेवना. सो म्हाका दिसता MLA फूल पावर आसा एज पर हीज ड्युटी टू एक्ट. इफ द डिपार्टमेंट्स आर नॉट एक्टिंग आफ्टर MLA's लेटर म्हाका दिसता MLA ताबडतोब तांकां सगळे एक्सपोज करपाक जाय. आनी हो जो प्रोजेक्ट लोडो जो आसा भुतानी इट इज नॉट अबाउट वन प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट येता सांकवाडे.
उदक ना आतां 3 वरांचेर उदक गांवच्या लोकांक मेळटा. एक STP प्लांट ना, सुवेज पळय सगळ्या शेतांनी वचोन शेतां पिड्यार जालेले सांकवाडेची. गार्बेज इशू आहा, गार्बेज सगळ्याक आसा. लायट पळय आसा ती इरेग्युलर येता. आतां येदो व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर पळय येदो व्हडलो बिल्डिंगे येयली जाल्यार हांकां कोण दितलो इन्फ्रास्ट्रक्चर? सो म्हाका दिसता खंय ना खंय सरकारान आनी आमचे गांवचे MLAन हें आनी जोरान घेवचें पडटलें. कित्याक 2 दीस पयलीं काय कोणेन गावडो म्हणून हें केलें, एक्यूज केलो आमचो रमा काणकोणकार बाबा. ताबडतोबान MLAन मिटींग घेतलें, तेजेर FIR रजिस्टर जाली. हांगाच तरी FIR रजिस्टर जाता, एक्शन जाता. तो ह्या दुसऱ्या डिपार्टमेंटान एक्शन कित्याक जायना? MLA कित्याक तो त्या भाशेन प्रेशर घालना? MLA फूल सपोर्ट दिवपाक रेडी आसा. तूं लीड कर, आमी रेडी आसा तुका सपोर्ट करपाक ह्या प्रोजेक्टाचेर. पूण म्हाका दिसता खंय ना खंय हें 9 म्हयने जाले लोक हिंगाचेर झगडटा. आनी म्हाका दिसता जाता तितलो बेगीन MLAन हे गव्हर्मेंटाक सांगपा जाय. ना जाल्यार गव्हर्मेंट तुजे MLAचें आयकना. ही शूड इमिजिएटली विड्रॉ ही सपोर्ट टू दीस BJP लेड गव्हर्मेंट. कित्याक हो इशू आसा सांकवाडेचो. सांकवाडेच्या लोकांन ताका चड वोटींग दिलां. मॅक्सिमम वोटींग सांकवाडे पंचायतीन दिलां ताका. सो म्हाका दिसता खंय ना खंय MLAन चिंतचें पडटलें आनी एक्शन इन द इंट्रस्ट ऑफ सांकवाड घेवचें म्हणून हांव ताका विनंती करतां. This is just not about Sankwal. एक tornado also as a youngster who is working and slogging 7 days a week trying to make my income. आनी आमची फॅमिली वाडटा तशी आमी घर बांदूंक सोदता. म्हाजो एक इश्टूय आसा हांगासर नांव काडिना आनी हांव आसा. आमी प्रॉपर्टी सोदूंक भोंवता. आमी गोंयकार कशे घर बांदूंक मेळना. 1 करोड सांगतात 100 स्क्वेअर मिटर. कोणाक लागून ह्यो प्रॉपर्टीचे प्रायस वाडले? असले भुटानी असले प्रोजेक्ट येता म्हणून वाडले. आनी आमचो CM आहा तो सांगता हावजींग बोर्डान फ्लॅट घेतलो 15-10 लाखांनी तुमकां मेळोशें कोत्तलो. आनी तो सांगता वयल्यार आमची संस्कृती सांबाळूंक जाय. टू स्टे इन फ्लॅट्स अँड लिव इन फ्लॅट्स, इज इट गोवन कल्चर? नो एज लँड, नो मॅन्स लँड. तूं काडटा आनी गव्हर्मेंट्स लँड कोता. ते लँड आमकां दी मरे. Make that land at a cheaper price available for us. You demarcate certain land all over Goa, reserved only for Goans. Yes. And please define who is a Goan, that too. तुम्ही असले प्रोजेक्ट काडटा तेन्ना 600+ villas with swimming pool आमकां आनी ते आमकां काम दिवपा हाय. If they are going to give us jobs, why Goan youngsters are going out of Goa? आनी थिंगा जोडटा ते पासून परतून येयल्या उपरांत आमकां तें पावना. वयल्यान मागीर तुमी म्हणटात गोंयकार गोंया सोडून वयता म्हणून. तुमी असले कोत्तात म्हणून आमकां वयचें पडटा. आयज म्हाका म्हापशासान झेम काडून हिंगा सांकवाड येवचें पडलें. वाटेर 2-3 फावटी एक्सिडंटूय जावपाचो. पूण हांवें म्हणलें हांव वयतलोच आनी हांवें एकल्या इश्टाकूय घेवन येयलो. कित्याक हें जाता तें सांकवाडूच न्हू इश्टा न्हू, आख्खें गोंय बरें जालां. आनी आपूण पावरान रावतात. पावर जेन्ना हालता तेन्ना अरे तूं हिंदू मरे, तूं क्रिस्तांव मरे म्हणटाय. ही लॉज हेंगे शेम ऑन देम. आनी ते प्रेस कॉन्फरन्सांचे आयज उलयतात ते आमचो प्रेमानंद बाब हिंगासर आसा. आमी न्यूजार पळयताले तरणाटे कशे. तुमी टॉयलेटीन कॅमेरा घालून कितें दाखोवंक सोदता? वॉट यू वॉन्ट टू शो? भिरांत मरे थिंग वचों तेच जाल्यार. कोणा भायरी बा जाल्यार गुड्डी लावन रावपा पडलें ना, पेंपर घेवन उमोवपा पडलें. तुमी कॅमेरा लायताय म्हूण. This type of projects, my dear friends, is not worrying only for Sankwal, a place like Sankwal. It's worrying for all Goa. इश्टानो, सरकाराक हांव सांगूंक सोदतां, तुवें आमी जे यंगस्टर्स आहा आमच्या पोटार पांव दवरला. वी आर स्वेटिंग, स्लॉगिंग डे इन डे आउट. आनी एक जॉब पुरो ना आतां. 3 जॉब्स करचे पडटा. भलायकी पिड्यार जाता. अशी म्हूण तुमी तेंचे सामान आमगे भलायकी पिड्यार केल्या. आनी आतां हें आनी कोताय तुमी. हांगा काम धंदो काय ना. हे न्हिदलेले आतां उठलेले आहा आनी लोकांचें नांव पिड्यार करपाक भोंवता. तो जाणटो मनीस बाबडो 3-6 दीस हिंगा बशिल्लो आहा. तुमी ताचे नांवाची घाण करपाक भोंवता. तुमकां कापसता मरे. तुमी कित्याक कांकणां घालून बोल्ल्या मरे? ये मरे हिंगा. तुमी म्हणटा तुमकां पुतारी नाका म्हणून हिंगा ये मरे. आनी प्रतिमा हिंगा बोल्ले सगळे बायलां की तुमी मॉडेस्ट हिंगा करता. तुमकां कापसा हिंगा बसा मरे. तुमी घराले बसता. प्रेस कॉन्फरन्स AC रुमान बसले, प्रेस दितले आनी हिंगा लोक जे झगडटा ताचे नांवां घाण करून उडयतले. आमी CM कडेन गेले. CMक सांगलें, CM सर 15 जाणांचे डेलिगेशन घेवन हो प्रोजेक्ट आमच्या हेजेर येता प्लॅटोचेर. आमी इतले ते प्लॅटोचेर येयले ओके आशिल्ले. आतां हो स्लोपाचेर येता. हो फिजिबल ना. आतां 720 युनिटाचो फ्लॅट 600 ही बिल्डींग 650 फ्लॅट्स आनी 70 विलास. प्रत्येक फ्लॅटान प्रत्येक विलाक स्विमींग पूल आसा. आनी ते सांगतात, ते एडवर्टायज करतात, दीस इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड म्हणटा ते.
आमकां सांकवाळकारांक 3 वरां उदक मेळना आनी तांकां 720 स्विमींग पूल हे कशें जातलें. सो मागीर आमी सीएमा कडेन गेले, सीएमान आमकां एश्युरन्स दिले आमी पळयता तेजेर आमी एक्शन घेता म्हणून. अशें करून 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 आयज आमकां 9 म्हयने जाले. आमकां जर तर हो प्रोजेक्ट नाका, कित्याक नाका, सांकवाळचो लोक उठल्या कित्याक, जाल्यार हो दोंगर काबार जाता. हेंचे सगळे सिवेज आमचे आतांच गांवांत येवपाक लागली. आमच्यो बांयो, आमच्यो नाला, आमचे पॉण्ड सगळे कॉन्टेमिनेट जाले. आमचे शेतांक सगळे सिवेज पावलेले आसा. आमच्या शेतांत सगळे प्लास्टीक पावलेले आसा. सो ह्या कारणान फ्युचर, आमचो फ्युचर कितें जातलो, फुडले जनरेशन आमी कितें राखून दवरतले, म्हणून फ्युचर जनरेशनाक आमी हो दोंगर राखून दवरचो म्हणून आमी सांकवाळकार सगळे एकठांय जाल्या. कॉन्फरन्स घेतला, तेजेर हांव डिटेल उलोवपाना, पूण हांव आयज तांकां सांगूंक सोदतां. बाबा रे नारायण, बाबा रे तो सुनील गांवस मदीं बसला, तो सुनील गांवस ते प्रेसान, दुसरे वटेन बसलो तो रॉकी वालीस एक्स सरपंच, आनी दुसरो तो नारायण गार्बेज. गार्बेज नारायण म्हणल्यार सगळे गांव वळखता न्हू. गार्बेज नारायण हो 2022 BJPचो कॅन्डिडेट आशिल्लो. हो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा आतां BJPचो. हांवूय आसा, म्हाका सांगपाक अभिमान, हांव डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट BJPचो. पूण आयज जशी आमची पार्टी सांगता नेशन फर्स्ट, मागीर पार्टी आनी मागीर फॅमिली, तसो आयज म्हाका नेशन फर्स्ट आजून सुद्दां नेशन फर्स्ट. आनी त्या नेशनान म्हाजो सांकवाळचो गांव येता म्हणून हे भुतानी म्हाका नाका. आज हो सुनील गांवस मदीं बसून तो प्रेस कॉन्फरन्स घेता. ह्या प्रेमानाच्या गळ्यान म्हणटा तो सगळे येयाक आनी चपलाचो हार घालाक. ताका कापस्ता जाल्यार यो म्हणून सांग ताका. हो कोण जाणा तुमी? हो गिरीश पिल्ले पळय असो आसा, गिरीश पिल्ले, तेजो हो दलाल. हो सुनील गांवस आसा तेजो दलाल. गिरीश पिल्ले मडका एजंट, साऊथ गोवा फूल मडका गिरीश पिल्ले चलता. कोण सांगता? ग्रामसभा सांगता. ग्रामसभा. गिरीश पिल्ले सोरो दलाल, सोऱ्याचो. गिरीश पिल्ले गॅमलर दलाल. कोण सांगता? ग्रामसभा सांगता. गिरीश पिल्ले आनी तो डेप्युटी सरपंच म्हणून हांगा बसतालो. गिरीश पिल्ले ऑनलायन रॅकेट चलयता, ऑनलायन गॅमलिंग रॅकेट चलयता. तितूंतलो हो सुनील गांवस म्हणटा तो हेड. हो रॉकी वालीस पळय म्हणटा, आयज तुमी प्रेस सगळ्यांनी पळयला आसतलें तांचे 13 मेंबर म्हणटा पंचायतीन. 13 गोंयान खंयचे पंचायतीन 13 मेंबर आसा ते रॉकीन सांगचे. ते रॉकीचेर हांव चड उलयना, कित्याक फाटले 2 म्हयन्याक तो तेवटेन गेला सुटकेस घेवन, नाल्यार तो आमच्या बरोबर आशिल्लो. ह्याच डॅरिक वालिसान, ह्याच गिरीश पिल्लेन तेजेर कंप्लेंट घालून भितर उडयलो ताका, ह्याच पंचायतीन भितर. पूण तो ते ह्या नारायणाचेर म्हाका उलोवपाक जाय. हांव 2 मिनटांनी सोंपयता. हो नारायण पळय आसा, हो थंय म्हणटा की आपल्याकूय मेगा प्रोजेक्ट नाका, भुतानी नाका. अरे नारायण, तूं पिडियेन म्हणटा, पण पिडियेन MPDN 15 वर्सां हो सांकवाळ रिप्रेझेंट करता. एकूच मेंबर, PDAचो मेंबर हो 15 वर्सां. तेणे एकूच अशें ऑब्जेक्शन दाखोवचें की आपणे ह्या मेगा प्रोजेक्टाचेर एक तर ऑब्जेक्शन घातलं तें. हो त्या बिल्डराचो एजंट जाल्लो आसा. हो सगळे जितले पळय टाटा, पुरवंकरा, MBR जितले प्रोजेक्ट दिसता हे नारायणान हाडल्या. गांवांत जर वाट लायल्या हे नारायणान लायल्या. हो नारायण गार्बेज. नारायणा सांगूंक सोदता, तूं पळय आमकां चोर म्हणटा, तुज्या ऑपोजीट जी पळय ओपन स्पेस आसा ती तुवें आपल्या भावाच्या नांवार केल्या, कसले तरी क्लबाच्या नांवार, आनी तुवें थंय बालवाडी घातल्या. आनी जे पळय पंचायतीचे आनी बालवाडीचे पयशे येता ते तूं तुज्या भावाच्या नांवार पयशे काडटा मरे. जागो पंचायतीचो आनी तूं भावाचें नांव, भाव सांग तुजें भावाचें नांव म्हाका पिड्यार करपाचें ना. पूण तूं आयज उलयता आपणाक हो मेगा प्रोजेक्ट नाका. तुमी दलाल मरे. हां, तूं सरपंच केलो, तुका ह्या तुळशीदासान सरपंच केलो 2012. म्हाज्या घरा कडेन तूं रडटालो येवन, तुका सरपंच केलो आनी 6 म्हयन्यांनी तुका देंवयलोय. कारण कितें? म्हाका अशें कळून येयलें तुवें थंय जामावले व्हडलो फार्म हावस घेतला ह्या बिल्डरा कडल्यान. फार्म हावस घेतला आनी तुवें तुजे 22 एफिडेवीट तुवें पळय इलेक्शन कमिशनाक फायल केला. तूं नारायण गार्बेज पळया, तुवें एफिडेवीट सांगलो मरे आपलो जामावले तुजो व्हडलो फार्म हावस आहा म्हणून. तो कसो घेतलो तुवें? तूं थंय बटन ऑपरेटर मरे जुवारीन, 30,000 पगार तुका, आनी तूं कशें येदे व्हडले प्लॉट घेता, येदे व्हडले जाग घेता? अरे नारायण, तुवें थंय 3,000 पंचायतीची ओपन स्पेस विकली मरे 5 जाणांक. 5 जाणांक ओपन स्पेस विकली ह्या नारायणान 10,000 पर स्क्वेअर मिटर. आनी तांकां हाऊस नंबर, तूं सरपंच आशिल्लो, हाऊस नंबर तुवें दिलो.
उदकाचें कनेक्शन तुवें दिलें, तुवें लायटीचें कनेक्शन दिलें, तुजे फ्रॉड सगळे येतले. गार्बेजाचेर पळय तूं आतां ह्या गिरीश पिल्लेक 2022 इलेक्शनान तेजे दारान वचून तूं गाळी मारतालो, तेजे दारान वचून तूं म्हणटालो हो मडका किंग, तेजे दारान वचून तूं म्हणटालो हो गॅमलर, तो चोर. तूं म्हणटालो आतां गिरीश पिल्ल्यान तूं एक कित्याक जालें हे गार्बेज मॅस करपाक. तेजेर हांव उलयतलो, पूण हांव तुका एकूच सांगता नारायण, सगळे लोक उलोवपाचे आसा. तुमी जो पळय आयज व्हिडिओ व्हायरल केला, तुमी सांगतात तो पब्लीक टॉयलेट म्हणून सांगतात तुमी. तो पब्लीक टॉयलेट जाल्यार पंचायतीचो स्टाफ आनी इतले दीस हे 7 दीस गोंयचो सगळो साबार लोक लेडीज धरून त्या टॉयलेटीन गेल्यात. आनी तुमी व्हिडिओ तांचो केला. तुमी बायलेची मॉडस्टी वाट लायल्या मॉडस्टीची. तुमचेर FIR जातलो आनी तुमी एरेस्ट जातले, तुमी तिगूय एरेस्ट जातले. लास्ट एकच सांगता, गोंयान पुर्तुगेज येयले, इंडियन ब्रिटीश येयले, ते येता आसतना थोडे जाण आशिल्ले. आयज भुतानी सारखे विकती घेवपाक येता. आनी जर तर कोणें लोडो दिलो पुर्तुगेजान भुतानी म्हणजे ब्रिटिशाक, जाल्यार इंडियन आनी गोंयकारांनी दिलो आनी तांकां धांवडोनूय घातले. पूण जे आमच्या इंडियन्साचेर अत्याचार जाले ते तुमचे असले दलाला लागून जाले नारायण. तुमचे असले दलाल हे तांकां पुर्तुगेजां मेळ्ळे म्हणून हे अशें जाले. आयज तुमी सांकवाळकारांचेर आनी सगळे गोंयचेर अन्याय करपाक फुडें सरल्यात. तुमी दलाल जावन ह्या भुतानीक सपोर्ट करतात. हे सगळे गोंय आतां तुमकां फाटीं रावपाक. तुमी एक तुमकां कापस्ताद आसा जाल्यार एका चपलाचो हार घालात, तुमची कापस्ताद पळोवया. प्रेमानंदाक ते जालें जाल्यार आमी फर्स्ट थिंग खंय वयताय, विलेजीन पंचायतीन वयताय. बट पंचायत itself is such a corruption right now, and in today's day if you see, ते काडटाय TCPचे काडटाय, TCP काडटाय तेंगे हायर अपसाचे काडटाय, BDO गेले जाल्यार BDO काडटाय तेंगे हायर अपसा. सो होम डू वी गो टू? आतां ही पंचायत निवडून कोण काडटा? आमी, वी एज गोवन्स or we as a villagers आमी निवडून काडटाय आमगे विलेजी पासत. जाल्यार आम जे कोण निवडून काडटाय ते आमचे पासत तर नाय जाल्यार आम वचपाक वय आनी सांगपाक कोणाकू? द क्वेश्चन मार्क इज ओवर हियर दॅट आर वी सेफ इन गोवा? आतां हो भुटानी प्रोजेक्ट हाडला तो कोणाक पासत रे? जेन आमी एज दीस विलेजर्स, सांकवाल विलेजर्स आर नॉट बेनिफिटींग एनीथींग. सो वाय दीस प्रोजेक्ट? दे आर एगेन्स्ट दीस प्रोजेक्ट. नाका म्हणटा स्क्रॅप करून उडोवया मरे. बेनिफीट जायना तर स्क्रॅप करून कोणा बेनिफीट करपा रावताय रे? ही बॅगां पोटलो भरून वता वय रे. देवाक भिरांत ना रे तुमकां? देवाची मातशें पूण भिरांत ना रे? आनी हो मोटीव आयचे दिसाचो म्हाका क्वेश्चन करपाक जावो. आमचे हे टॉयलेटीन कॅमेरा घायल्यात तांकां क्वेश्चन करपाक जावो. हो क्वेश्चन मुगेलो तांकां तुमकां कॅमेरा घालपाक रिजन कितें रे? तेणें अंडा पॅटीस खायला म्हणून न्हू? ओ द रिजन बिहायंड दीस इज बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट यू ऑल वॉन्टेड टू डायवर्ट इट आउट. आतां हो द पॉयंट ऑफ मी फॉर मी एज अ विमेन, माय मॉडेस्टी इज इम्पॉर्टंट. एम आय सेफ इन गोवा? Am I safe in my village? Am I safe going anywhere into the public toilet? अरे ओ एक पब्लीक टॉयलेट म्हूण सांगला, ओ पब्लीक टॉयलेट इज इट सेफ फॉर द रेस्ट ऑफ द विमेन? आमी पॅम्पर घालून भोंवची पडली मरे एज विमेन. पब्लीक टॉयलेटान तर कॅमेरा फिक्स कोत्ताय, प्रायवेट टॉयलेटान कितें करपाचें? We won't have the trust and faith in going in private toilet because they may do worse of the things in private when public toilets itself are not safe for women. So I urge all the women now to go